सो मकाणा असलेले जस्ट हाफ पॅकेटूच. सो म्हटलं सगळे फ्राय करूया. आणि तुमकां ऑलरेडी सांगला जेन्ना तुम्ही फ्राय करता आनी असे 2 तुकडे कराता त्या भितर न्ही फंगस बीन आसता. सो म्हटलें फ्राय करूया आनी पिठो करूया म्हणजे पावडर करूया इश्यूकाक. आनी थोडे हांव दवरतले रितुकाक लायक हे खावपाक. एकदां हे भाजले न्ही सामकें क्रिस्पी लागता खावपाक. आनी म्हाजें आयज पार्सल आयलें हें हांवें इश्यूका लागून ऑर्डर केला. आयज ऑर्डर केल्लें आनी आयजूच आयलें हें पळय. सो हें फक्त इश्विका कितें म्हणजे कितें करता न्ही हांव खिचडी बीन तें मातशें स्मॅश करून ताका खावयतलें. ताका लागून न्ही स्पेशल ताकाच हांवें ऑर्डर केला. कितें न्हिदून उठला खबरूच ना आमकां. आनी हो हांगासर सॉंग म्हणटा. कसलें सॉंग रे इश्वीक? कसलें सॉंग? हाय म्हण. आपूण न्हिदून उठलो सांग. फक्त 15 मिनटां न्हिदला आयज. सांग गूड मॉर्निंग म्हण. गूड मॉर्निंग खंय गूड आफ्टरनून म्हण. पळयता पळय. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. इशू जस्ट आत्तां उठलो. इशूका आतां कांय मेळना डावर काडपाक. बरें जालें ते घातले आमी त्या तितून न्ही डावर न्ही इजिली भायर येतना आनी तो ट्राय करता काडपाक जायना. कितें तुजी कंप्लेंट सांगता हांव. आतां हांगाच बसता परत कित्याक हांगा ताका डावर ना काडपाक आनी ते सॅरामिकाचे तेय ना. आतां पळय हांगासर पडला हे पळयात. कितें यो फुडें यो थंड लागता यो. थंड लागता यो. आतां हांगाच्यान क्रॉस करून थंय वयता. कितें सांगपाचें. आतां मागीर हें ग्लास बंद करपाचें आनी ऑप्शन ना. यो असो यो. सो आतां चड न्हिदनाय तो. जस्ट 15 मिनटान न्हिदलो आनी तो उठलो. असो म्हटलें खेळू म्हटलें. जस्ट हांव गेल्लें शॉपार गेल्लें. केळी बीन नासलेले पयर डेस्टिनेशन गेलें जाल्यार केळी बीन थंय नासलेले बरें. थंय हांवें हाडूंक ना. सो म्हटलें आतां केळी दूद हाडलें हांवें ताका इश्यूकाक न्ही म्हाका पनीर करूंक जाय. खूब तेंप जालें हांवें ताका पनीरूच करूंक ना. सो दूद बीन घेवन येयलें. ओके हें हाडलें आनी इश्वीक आपल्याक रित्वीक आपल्याक काल आयस्क्रीम जाय म्हणटालो. आनी समथींग डिफरंट येयलें आयस्क्रीम दाखयता तुमकां. म्हाका तें लायक जालें. काल कितें जालें स्ट्रातून आयलो आपल्या आयस्क्रीम जाय पावलो. हांवें म्हटलें आयस्क्रीम खंयचे हाडूं आतां आतांच जाय खंय. हांवें ना म्हटलें आतां दिना म्हटलें. ताका न्ही केन्नाय जो जेन्ना मागता पळय तेन्ना केन्ना दिना हांव. तें बरें न्ही संवय कळ्ळें न्ही. तें संवय पडटा मागीर. सो काल तो रडोन न्हिदलो दनपारां. इल्लेसो जेयलो आनी न्हिदलो मागीर. सो आतां येताना घेवन येयलें हांव असलें आयस्क्रीम समथींग डिफरंट येयला चोको स्पार्कल म्हणून. कितले खबर आहा चड ना 10 रुपया. जस्ट दाखयते ते कँडी टायप दाखयता. हें पळय असलें येयला चोको स्पार्कल म्हणून मदर डेरीचे. असले हाडला आनी असले चोकोबार हाडले 10 रुपयाचे. आनी असले हांवें 2 हाडला कित्याक खबर आहा स्ट्रॉबेरी आसा हाडला. स्ट्रॉबेरी शेक कर म्हणटालो. सो आयस्क्रीम घातल्यारूच ते स्ट्रॉबेरी शेक मातशें बरें जाता पिवपाक. सो हांवें 2 कप हाडले. सो म्हटलें घेवन येया म्हटलें आयस्क्रीम. ओके आयज फ्रायडे आई नॉनवेज बी खायना. सो कांय स्पेशल ना. आयज टोमॅटो सार केला आनी अंडा भुर्जी केला. टोमॅटो सार तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला. कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा हांव लिंक शेअर करता. टोमॅटो न्ही बरे पिकलेले आसलेले. सो म्हटलें टोमॅटो सार केला. आईकूच जातलें सगळ्याक जातलें एका न्ही. आनी अंडा भुर्जी केला. राव रे ताका न्ही मातशें घेवन भोवूंक जाय. आतां ओगी रावलो पळय. सो आई म्हणपाली आपल्याक काल केलेले भजी केल्ले न्ही पालक भजी ताका ते खूब लायक जाले. म्हणजे कांदा घालून ना आपल्याक पालक भजी परत कर म्हणपाली आयज. तेल बीन आसा. सो तिका पालक भजी करता. इतले पालक आसा आजुनी फ्रेश आहा. आनी थोडे आयज इश्यूकाक हांव फक्त पालक खिचडी करतलें. मुगाची दाळ रायस आनी पालक आयज चड घालतलें हांव. ताका आयज हांव पालक खिचडी करतलें. नाजाल्यार पालक न्ही तें पिड्डें जातलें. सो तांदूळ हांवें भिजत दवरला. तांदूळ आनी मुगाची दाळ मातशें भिजत दवरला. सो आयज इश्यू घातलो पालक खिचडी. हय ताका लायक पालक खिचडी बीन. ओके सो हांव तें आईक भजी जाय न्ही सगळें हांव तें रेडी करून दवरता. ओके मागीर तुमकां मेळटा मागीर शावर घेवन येता आनी मागीरच तुमकां मेळटा. ते आई गेला शावर घेवपाक. ओके चला. सो तुमकां सांगलेलें न्ही काल हांवें इश्यूका एक चॉपर ऑर्डर केला आनी तुमकां दाखयता. सो हांगासर पळयात हांवें खिचडी रायस मूंग दाळ आनी पालक उदक घालूंक हांवें ना प्लेन म्हणजे सुका घातला. आनी अशें करून कित्याक आतां ताका प्युरी दिवप ना न्ही. सो ताका लागून हें बरें मिक्सरान केल्यार एकदम घुणयलें न्ही तें मागीर प्युरी जाता. सो हें मातशें अशें केल्यार पुरो. हें केलें न्ही तुमकां कितलें जाय त्या प्रमाणे तुमी पुरो इतलेंच
हे पळय जालें ओके. सो हितूनच मागीर खावपाचें आनी डिफरंट बावलांत घालपाची गरज ना. हितून तें खावपाचें आनी जस्ट थोडेशें हांव न्ही उदक घालता. यो जस्ट थोडेशें हांव उदक घालता आनी होममेड घी ताका लागला भूक कितें कितें खायत रावता. हे पळय होममेड घी इल्लेशें घालप आं, चड घालप ना. हे पळय आनी थंडी बीन जाल्यार न्ही घी घालप ना भुरग्याक. सो हें पळय खिचडी रेडी. मागीर हें उदक आसा न्ही हितून हें थोडेशें उदक आसा न्ही मागीर ताका हांव पिवपाक दिता. चित्तो येयले यो तुमकां दाखयता इश्वीक बरो मस्त जाला. खिचडी घातलो बरें मातशें गरम चड ना. हय आनी हें उदक हितून दाळीचें उदक बीन घालून दिवपा जाता. तें पिता न्ही तें. सो मागीर हांव ताका खाल्या बरोबर ताका दिना उदक कित्याक खोकताली मागीर उलटी बी जायत ताका लागून. सो खावून जालें की मागीर थोड्या वेळ रावात मागीर ताका उदक दिता. बेगिना दी आपल्याक भूक लागला. बेगिना दी आपल्याक भूक लागला जालें. येस सो येस तुमकां मेळटा आतां ओके. सो म्हाका तुमकां सांगूंक जाय आसलेलें. सो इशुकाक आमी एक न्यू पाळणें ऑर्डर केला. जाल्यार तुमी म्हणटले आतां आनी पाळणें कित्याक आतां व्हडलो जालो तो. सो जालें की सांग तुमकां तो आतां ओल्ड पाळणें आसा पळय तो सामको ओल्ड जालो. आनी एक्चुली न्ही ऋत्वीक टायमार कितें जाल्लें ऋत्वीक न्ही 8 मंथ जालो न्ही मागीर तो बेडान न्हिदतालो कळ्ळें न्ही. शिशुकाक बेडान न्हिदतालो कांयच अशें आमकां तरी त्रास दिवंक ना. हेजें आतां कितें हो आतां व्हडलो महाराज जाला. हो बेडार अजिबात न्हिदना. एकदां न्हिदलो मी सपोज रातचो सपोज जाग बीन जालें न्ही मागीर ताका परत न्हिदोवपाक न्ही खूब डिफिकल्ट. सो आतां हो पाळणें आसा पळय जें आमी स्टार्टींग हाडलें पाळणें आहा पळय तें सामकें कंडिशन सामकें बॅड जालां. आनी तें पाळणें ताका धाकटें आतां इश्यू आतां व्हडलो जाला. सो हेका लागूनच न्ही म्हाका रातचें म्हणजे तुका सांगलें हांवें म्हाका हेडेक बी जाता. म्हाका रातचें न्हीद पडना बिकॉज ऑफ इश्यूका लागून. इश्यूक न्ही रातचें न्ही खूब सतयता. ताका न्ही बेडान न्हिदपा नाका पाळणें जाय. पण पाळणें कितें जाल्यार ताका पांय सामके लागता ताका तो सारकें अनकम्फर्टेबल जाता कळ्ळें न्ही. सो म्हणटा शिवणा आतां कितें करया. आतां हो पळय हो आतां बेडार न्हिदना आनी तें ताका पाळणें धाकटें जालां आनी सायडीन सगळें पिंजलां. तुमकां हांव दाखयता तो पाळणें ओके. सो शिवनाथान म्हाका सांगनासतनाच न्ही एक पाळणें ऑर्डर केलें मातशें सायडीन मातशें व्हडलें. आनी पाळण्यान सपोज आतां ओल्ड पाळण्यान न्हिदलो न्ही इफ रातचो बीन जागो जालो न्ही ताका मातशें पाळणें हालोवचें पडटा. इफ ताका पाळणें बरें हालयलें न्ही बरो न्हिदता. बेडार कितें जाता हालोवंक कांय मेळना आनी ताका न्हिदूंक जायना. सो रातचें कितें जाता म्हणजे न्हीद सारकें जायना. ताका पाळणें हालय तो उठ्ठा मदीं मदीं पाळणें हालय. सो शिवनाथान म्हाका सांगनासतनाच न्ही ऑर्डर केलें एक पाळणें दाखयता तुमकां. सो तेतून तो आतां बरो न्हिदता म्हणजे सायजीन मातशें व्हडलें आहा. टील म्हाका दिसता 3 इयर्स पर्यंत ते पाळणें तो यूज करूं शकता इश्वीक. सो जस्ट कालूच आयला आनी आमी तें फर्स्ट क्रायसान ऑर्डर केलां. आनी पाळणें इतलें खूब एक्सपेन्सीव. ते स्टार्टींग जे हाडलेले पळय ते 2000 कितें पडले. सो हें आतां हाडलां तें मातशें बेबी हगाचें कितें 6000 कितें पडलें. म्हाका न्ही सांगू तुमकां नाकासलें हाडपाचें पण एक वाटें म्हाका जाय दिसता एक वाटें नाकाय दिसता. कितें करता तूं न्हिदात ना आनी ताका लागून आमचें न्हीद म्हजें वेस्ट म्हाजें वेस्ट शिवाचें वेस्ट. हांव तरी मातशें दनपारां न्हिदूं शकता. शिवनाथ तशें ना न्ही सकाळीं उठ्ठा तो कामाक वयता मागीर दनपारां येता जेयता परत वयता. सो शिवनाथान ऑर्डर केलें आनी जस्ट घातलां आनी पाळणें बरें आसा. मेन म्हणजे ताका हालोवपाची गरज ना तें ऑटोमॅटीक हालता. मेन ताका म्युजीक आसा आनी थर्ड म्हणजे ताका ब्लुतूथ कनेक्शन आसा. आनी ब्लुतूथ कनेक्शनासून ताका सॉंग बीन प्ले केलें न्ही दुखोता बीन तो ओग्गी आयकता. कित्याक आमी सॉंग बीन चड ताका टीव्ही लावन टीव्ही ताका दाखयना आमी स्क्रीन टायम बीन दाखयना. अशें ताका लायता हांव स्पिकरार दुखोता सॉंग बीन तो आयकता बरो कळ्ळें न्ही. आतां हेतून तशेंच आहा ब्लुतूथ कनेक्शन केलें न्ही ताका तें सॉंग बी आयकलें न्ही तो ओग्गी न्हिदता. सो जस्ट कालूच आयलें आनी कालूच बिगिनर शिवनाथान हें केलें सेट केलें. बरें आहा दाखयता तुमकां बेबी अशें बरें घटमूट आसा कळ्ळें. आनी तुमकां तो मामाचो ओल्डूय दाखयता कसो जालो तो हाल. सो हें पळयात हें आसा पाळणें ओके बेबी हगाचें अशें सकयल स्टोरेज आसा आनी वयर आनी बरें घटमूट आसा कळ्ळें न्ही. आनी हें पळय टील हे 3 इयर्स पर्यंत ताका यूज करूंक मेळटा. सद्या हांवें चादर बिदर घातलां कळ्ळें. आनी तेंच्यांनी एक पिलोय दिला. हें पळयात अशें एक पिलो आसा बारीकसो पिलो. खंय गेलो तो पिलो हा पळय हो एक असो बारीकसो पिलो अशें आसा आनी सकयल तेंचें अशें आसा. हांवें हें घातलां कित्याक मातशें एक हायट जावं म्हणून ओके. हें जालें पाळणें अशें आसा सकयल स्टोरेज आहा आनी ताका हें आहा व्हील आसा कळ्ळें न्ही. व्हील हांगासर लॉक करूंक मेळटा. हांगा लॉक करूंक मेळटा आनी अशें मूव करूंक मेळटा. आनी हें आसा
दाखयत तुमकां ऑन करून. सो अशें ताका कनेक्शन आसा आनी हें पळयात हांगासर ऑन करपाचें. ऑन केलें तुका वन म्हणजे वनाचेर आसा, टुवाचेर आसा, थ्रीयाचेर आसा, म्हणजे स्विंग जाता, म्हणजे अशें हें जाता पळयात अशें न्ही हें स्विंग जाता कळ्ळें न्ही. सो अशें हालोवपाची बीन गरज पडना, तें आपुणूच तें स्विंग जाता. स्पीड आसा हांगा 1 2 3 आनी हांगा सॉंगूय आसा पळय अशें म्युजीक सॉरी म्युजीक आनी ब्लुतूथ कनेक्शनूय आसा तेका कळ्ळें न्ही. ताका न्ही आनी धाकटोसो रिमोट आहा आनी ताका ब्लुतूथ कनेक्शन आसा. इफ ब्लुतूथांतलें कितें मोबायलांतलें कितें सॉंगा बीन आहा जाल्यार ताका प्ले करूं मेळटा. सो अशें आसा हें शिंवता ऑर्डर केलां. सद्या मातशें हें बरें पडलें पळय अशें आसा बेबी हगाचें बरें आसा कळ्ळें न्ही. हें पळयात. सो मागीर शिंवून पावलो आमी मिस्टेक केलें स्टार्टिंगूच हें ऑर्डर करूंक आसलेलें. सो स्टार्टींग इतलें कित्याक जाय हेवी म्हणजे आसूं म्हटलें हांवें ताका की 8 मंथ 9 मंथ न्हिदतलो पाळणें मागीर बेडार न्हिदतलो. हो तरी बेडार न्हिदपाकूच सोदना असलो जाला आतां. ताका पाळणेंच जाय ना जुडा जाय तितूनच न्हिदता आनी बेडार अजिबात न्हिदना. सो ताका आतां न्हीद येयला रडटा सारको. ताका न्हीद घालता आनी येता हांव. सो तो तुमकां पाळणें दाखयता. हांगा दवरला भायर सामकें हालत पॅकीत जालें तें. हांगासर पळय हो पाळणो हांगासर सगळें नॅट सगळें पळयात. हांगा एक पांय भायर घालतालो तो, एक तकली भायर घालता तेजें पळय आनी हांगा सगळें हें पळय तुटोंक पावला. म्हणजे आमी हाडटनाच न्ही मातशें लो क्वॉलिटीचें हाडलेलें कित्याक चड यूज जावचें ना अशें चिंतलेलें आमी. कित्याक एक 6-7 मंथ तो न्हिदतलो मागीर बेडार न्हिदतलो अशें चिंतलेलें पण कांय अशें जावंक ना. हें पळय हांगासर न्ही सगळें गेलें. हांगासर आतां पिनपाक पावला. हें पळयात हांगासर सगळें आतां पिनपाक पावला. जालें आतां कांय ना. हें आतां कितें केलें गे पाळणें पिनला तें कोणाक दिवपाकूच मेळचें ना. सगळें पिनला सगळें गेलें तें कोणाक दिवंक मेळचें ना. तें पिनला सगळें गेलें तें हांगा सगळें पिनला. आई म्हणटा हें दवर खंय एक यादेक हांगा आपल्याला दवरपाक जागो ना. सो सामकें आतां सगळें काडून दवरतलें वयर कित्याक सगळें गेला सगळें पिनला. तो पळय थंय तो जस्ट इशुकाक सेरलॅक भरयलें. तो पळयात थंय कितें वयता रे शे बाज हाडटा सारको. सो आयज न्ही आमगेर आमचे युट्यूब फॅमिली येयल्ले ऐश्वर्या फ्रॉम दुबय. तिमी आसता दुबय. सो ते आयज येयल्ले कांय व्हिडिओ बी काडूंक ना कित्याक तेणें व्हिडिओ बी काडनाका म्हटलेलें. जस्ट तुमकां एक फोटो एक शेअर करता. सो हे फोटो पळयात. ओके येताना इशुकाक गिफ्ट आईक साडी म्हाका साडी चॉकलेट बी भरपूर घेवन येयला दाखयता तुमकां. पळयात हें चॉकलेट ओके आनी साडी न्ही म्हाका खूब लायक जालें. हें म्हाका दिला साडी आनी हें दिला आईक. बरें आसा आमी फूल ओपन करून पळयलें एकदम बरें आसा साडी आनी म्हाका न्ही हें साडी खूब लायक जालें. आनी ताका मदीं अशें न्ही बिट्स आहा कळ्ळें तुमकां न्ही. एक दीस तुमकां ब्लावज बी शिवून बी दाखयता आनी तुमकां न्हेसोन खूब बरें आहा. म्हाका हें पळय दाखयता तुमकां हें खूब लायक जालें म्हाका. अशें आसा आनी हांगासर न्ही एक बरेंशें अशें डिजायन हें आसा म्हणजे डायमंड कशें आतां म्हाका मेळना हें खंय आहा देवा खबर. असं न्ही अशें डायमंड कशें आनी खूब शायन मारता बरें दिसता. सो आईकूय लायक जालें आनी म्हाका हें खूब लायक जालें की म्हाका असले कलर न्ही खूब लायक. सो हें साडी आनी इशुकाक हें बनी टॉय. सो आतां कांय दिवचें ना इशुकाक. सो आतां तो कांय खेळनाय. सो मागीर मातसो व्हडलो जालो ताका दिवपाचें मागीर. आनी हें पळयात बॉलिनात हाडलां ओके मागीर चॉकलेट आनी हें शिवनाथाक हाडलां गिफ्ट आनी खूब लायक जालें. शिवनाथान हें पळोवंक ना आजून. जेन्ना शिव येतलो पळय ताका तें खूब लायक जातलें पळय. हांगा लक्ष्मी आसा आनी अशें हें आहा. सो हें शिवनाथाक हाडलां. हें पळयात अशें आसा भायल्यान. आनी रित्युकाक ज्युनियर आर्ट कीट सगळें रबर पेन्सील शार्पनर मागीर सगळें ड्रॉईंग बूक बी सगळें आसा ओके. सो हें सगळें घेवन येयलें तें ऐश्वर्या. सो ऐश्वर्या तूं आयलें तें सामकी बिजी आसा लग्न बीन आहा तुमच्या घरांत तरी पूण टायम काडून तें आयलें. सो बरें दिसलें ओके. सो थँक्यू आं तुका वन्स अगेन. खूब बरें दिसलें तूं आयलें आमगेर. तूं धाकटें बाबूय आसा बरो खेळतो हांगा थंय. आनी इश्वी कितें करता कोणी येता म्हटलें न्ही बेगिना उठटा. 4 न्हिदलेलो 5 उठलो तांकां मेळपाक सारको असो तो म्हणजे ताका कळटा कोण तरी येता आमगेर म्हणून. नाल्यार तो 6च्या पयलीं केन्ना उठना न्हू रे. आतां बेगिना उठलो तो आयज आतां न्हिदतलो तो बेगिना ओके. चला आतां न्ही रातची जेवणाची तयारी करता ओके. दाखयता तुमकां येता हांव कितें करता तें ओके. रेसिपी शेअर करचें ना करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आयज न्ही रातचे जेवणाक केलां आमी मॅगी आनी हें आसा आटा नुडल्स. हितून न्ही मशरूम कॅरट मागीर ग्रीन पीस घालून केला. हेजें हांवें रील काडला तुमी चॅक करात ओके. हांवें काय अशें शूट करूंक ना. हें आसा हेचें जेवण रातचें.
सो रील काढला हांवें, तुमी चॅक करात. ओके, सगळे भाजयो बीन घालून केला हांवें. सो जाल्यार इतलेंच. आनी हो ब्लॉग मी हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्राईब करात. मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please do comment, subscribe to my Telugu Festival. चला बाय. Bye.